काल म्हळ्यार 31 मेक तळपण शिरोडे हांगा एक भिरांकूळ घडणूक घडली। घोवान तिडकीन आपले बायलेचे तकलेर फातर घालून तिका जिवेशी मारली। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। फोंडेमालांतल्या तळपण शिरोडे हांगा शेनवारा 31 मेक सांजे वेळार एक भिरांकूळ घडणूक घडली। हे घडणुके उपरांत ह्या वाठारांत बरोच बोवाळ निर्माण जालो। हांगा एका घोवान तिडकीन आपले घरकान्नीचे तकलेर फातर घालून तिका जिवेशी मारली। घोवाचें नांव चेतन गांवकार आनी मरण आयिल्ले ताचे घरकान्नीचें नांव हेमा गांवकार। चेतन आनी हेमा तळपण शिरोडे हांगा नव्या घरांत रावताली। चेतन जिल्लो अधिकारी कार्यालयांत काम करता आनी ताची घरकान्न फार्मागुडये शाळेंत शिक्षिका आशिल्ली। कांय कारणांक लागून फाटल्या दिसांनी ह्या दोगांय मदीं बरेच वाद जाताले। घरांत तांची सेगीत झगडी जाताली। शेनवारा अशाच कांय प्रस्नाचेर त्या दोगांय मदीं वाद निर्माण जालो आनी तिडकीन चेतनान एक फातर हाडून हेमाचे तकलेर घातलो। हाका लागून हेमा गंभीर जखमी जाली। तिचे तकलेक बरोच मार बसलो। पुराय हॉलांत रगत शिपडलें। हातूंत तिका मरण आयलें। चेतनाक आपणे आपले घरकान्नीचो खून केलो हें समजता तो रोखडोच पुलीस स्टेशनांत पावलो आनी पुलिसांक शरण गेलो। ताणें हो खून कित्याक केलो हाची पुराय म्हायती पुलिसांक दिली। रोखडोच पुलिसांचो पंगड शिरोड्या घडणुके सुवातेर पावलो। सांजे वेळार सुमार 6:30 वरांचेर हो खून जालो। चेतन आनी हेमाक एक 3 वर्सांचो पूत आसा। खुनाच्या वेळार तो घरांत नाशिल्लो। पुलिसांनी घडणुके सुवातेर वचून पंचनामो केलो। हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात। हेमाचें कुटुंब तळेवाडो बेतोडीचें। खून जाल्ल्याच्या कळटकूच दोनूय गांवांनी बरोच बोवाळ निर्माण जालो। लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण चेतन हो शांत स्वभावाचो आनी तो खून करपाक शकता हाचेर लोकांचो विश्वास बसना। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।